ज्या ज्या राज्यांनी भारतीय जनता पक्षाच्या सरकार आसा त्या त्या राज्यांनी ड्रग्स आसा आनी आसतले असो खर आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो सुप्रीमो मनोज परबान केला। 10 लाख 15 लाख अशा किरकोळ मोलाचे ड्रग्स धरून सरकार लोकांक पिशान काडटा, पण प्रत्येक गावात, प्रत्येक घरात, प्रत्येक स्कूल कॉलेजात ड्रग्स पाविल्ले आसात आनी ही खूप गंभीर गजाल आसा अशें मनोजाचे मत। गोंय हे काबार जाल्लें आसा आनी हे सरकार गोंय काबार करीत आसा अशें मनोज म्हणटा। गोयचे कल्चर जर आयज पळोवपाक गेले जाल्यार सीएमाच्या भाशणांत सदांच आमी म्हणटा गोयची संस्कृताय 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 हिंदुत्वाचे गजाली सांगता। तो पोर्तुगीज काळांतली देवळां मोडली ती परत बांदपाचे गजाली करता, पूण तुमी पणजेच्यान तुमी दोनापावल वचा तुमकां दिसता कितें लायटीच्या बोर्डाचेर कसले एडवर्टिजमेंट आहा। तुमी पणजेच्यान तुमी ओल्ड गोवा वचा त्या लायटीच्या खांब्यांचेर कसले एडवर्टिजमेंट आहा। गोयचे कदंब आहा तेंचेर कसले एडवर्टिजमेंट आसा। गुटखा आमचो कल्चर, कॅसिनो आमचो कल्चर, हे ड्रग्स हे गोंयांत जो पर्यंत बीजेपी गव्हर्मेंट आसा, जसो गुजराताक आसा तसोच गोंयांत आसा। ज्या ज्या जाग्यार बीजेपी गव्हर्मेंट आसा त्या त्या जाग्याचेर ड्रग्स हो आसा आनी आसतलो। 50 लाखाचो, 10 लाखाचो, 15 लाखाचो, 10,000चो गांजा धरून लोकांक पिशान काडटात। प्रत्येक गांवांत, प्रत्येक स्कुलान, प्रत्येक कॉलेजीन, प्रत्येक घरान ड्रग्स पावल्लो आहा। ही सिरियस गजाल आहा, लोकांक ती सिरियस दिसना, पूण जेन्ना आपलो भुरगो ड्रग्सान वयतलो, जेन्ना एक फॅमिली मेंबर ड्रग्सान वयतलो, जेन्ना तो एडिक्ट जातलो तेन्ना ते सिरियसनेस कळटलें आनी हे रॅपीड पेसीर जायत आसा आनी हे जायत रावतले। एवरी डे ड्रग्स केसीस येतात, एवरी डे कोण तरी मरता, कोण तरी हॉस्पिटलायज जाता, पूण हेचेर एक्शन ज्या रितीन जावपाक जाय ती जायना। फक्त सिंगमगिरी चल्ल्या, फक्त नांवांक येवन थंय कोण तरी बसतात आनी ज्ञान दितात ड्रग्साचें। इम्प्लिमेंटेशन, एक्झिक्युशन ऑफ द लॉ हे झिरो आसा। गोंय काबार जाल्लें आसा आनी गोंय हे काबार करीत।